Welcome to the Garden of Glory. Today's reading is from 1 Timothy chapter 4 verses 1 to 16, where Paul teaches us to stay close to God and not believe false teaching. तिमोथाक पावलुचें पयलें पत्र ओवेसवर 4 वळी 1 ते 16. खोटे गुरू. शेवटाच्या काळार कांय जाणां खोट्या आत्म्याक आनी देंवचाराच्या शिकवणांक कान दिवन भावार्थ सोडून वेतोलीं अशें पवित्र आत्म्यान स्पश्ट सांगलां. ह्यो शिकवणो फोटकिऱ्या मनशांच्या धोंगेपणा उद्देशी येतल्यो. तांच्या अंतस्करणांचेर देंवचारान दाग दिवन आपलो शिक्को मारला. तीं आमच्या भावा भयणींक लग्न आडवारतात आनी थोड्यो वस्तू खावच्यो न्हय म्हूण शिकयतात. पूण सगळ्यो खावपाच्यो वस्तू आमी खावच्यो म्हूण देवान रचल्यात आनी आमकां भावार्थ आसा आनी आमी सोत वळखता म्हणटोच त्यो वस्तू देवाक दिनवासून आमी घेवच्यो. देवाची दर एक रचना बरी आनी कसलीच खावपाची वस्त नाका म्हणची न्हय. एक मात गरजेचें, देवाक दिनवासून ती घेवची. कित्याक रचणार देवाच्या उतरान आनी आमच्या दिनवासणेच्या मागण्यान सगळें खाण देवाक समर्पिल्लें जाता. जेजू क्रिस्ताचो बरो सेवक. भावार्थाच्या आनी सदां पाळून आयलाय ते रोख बरे शिकवणेच्या पोसोणान तूं घोट जालाय. तर हांवें वयर सांगलां तें सगोट भावा भयणी मुखार घालून जेजू क्रिस्ताचो तूं बरो सेवक जातलोय. देवाचे भोक्तीक उपकारोनांत तसल्यो नाका जाल्ल्यो शामायेच्यो काणयो पयस कर. देवाचे खोरे भोक्तींत वाडोवंक प्रयत्न करीत राव. कुडीचे कसरतीक थोडो फायदो आसा खरो, पूण देवाची भोक्ती सगळ्याक उपकारता. तर तांतूं आतांच्या आनी फुडल्या जिविताक भासावणी आसा. सगळे खात्रेची आनी सगळ्यांनी मानून घेवंक फावो तसली सांगणी ही. जिवंत देव आख्या मनशा कुळाचो आनी विश्वासीपणी सगळ्या भावार्थ्यांचो सोडवणणार. ताचेर दवरलेलो आसा आमचो भरमासो. आनी ह्याच पासत आमी कोश्ट करता आनी झुजत आसा. ह्यो आज्ञा घालून तांकां शिकोवन दीत राव. तूं तोरणे पिरायेचो म्हूण कोणेंच तुजी बेपरवा करूं नये. पूण तूं तुज्या उतरांनी तशेंच तुजे चालीन तुज्या प्रितीमोगान विश्वासीपणान आनी निर्मळ जिवितान भावार्थ्यांचो नमुनो जा. हांव येसोर सोबेक पवित्र पुस्तक वाचूंक, उपदेसूंक आनी शिकोवन दिवंक लक्ष दी. प्रवादी तुजे विशीं उलयले आनी धर्माच्या वडिलांनी तुजेर हात दवरले तेन्ना देवान तुका दिल्लो ओर्गूण तुजे सोबे आसा ताची बेपरवा करूं नाका. काळजी घेवन हे कायदे पाळीत राव आनी तुजो विकास सगळ्या लोकांक उक्तीन दिश्टी पडटलो. कितें करताय आनी कितें शिकयताय ताचे विशीं चोत्राय धर. हांतून थीर राव. अशें करून तुजी आनी तुजें उतर आयकतल्यांची सडवण तूं जोडतलोय. Paul reminds Timothy to be a good example through his words, through love, faith, and a clean heart. He tells us to keep learning God's word and to use the gifts God has given us. Let us pray. Lord, help us to stay faithful to you. Teach us to speak kindly, to love others, and live with a pure heart every day. Amen. Thank you for joining today's reading in the Garden of Glory.
Please like, share, and subscribe for more daily readings. Stay close to God and keep growing in faith.